पोरणे गोंयच्या फामाद सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फेस्त सध्या व्हडा दबाज्यान मनयतात। सेंट फ्रांसीस झेवियरांच्या शव प्रदर्शनाकूय व्हडा संख्येन भाविक हाजेरी लावन दर्शन घेतात। मात दिसान दीस वाडपी ह्या भाविकांच्या गर्देत आता चोरयेचे प्रकार उक्ताडार येवपाक लागले। पोरणे गोंय पुलिशेन भांगराची सरपळी चोरिल्ल्या प्रकरणात तिगा दुबावितांक अटक केल्यात। फुडलो तपास सुरू आसा। ओल्ड गोवा हांगासर एक्सपोजिशन चालू आसा। 5 जानेवारी पर्यंत हे एक्सपोजिशन चालू आसतलें, पूण काल ह्या एक्सपोजिशनाक चोरयेचो प्रकार जाल्लो आसा आनी ते चोरयेचो प्रकार जाता आसतना तांकां पुलिसांनी धरलेले आसा। तेंची नांवां जी जावन आसा, 3 चोर आसले आनी ह्या 3 चोरांची नांवां जी आसा ती म्हटल्यार अरुण जाधव जो 25 वर्सां पिरायेचो आसा, रामदास जाधव जो 70 वर्सां पिरायेचो आसा आनी युवराज पवार जो 27 वर्सांचो पिरायेचो आसा। ह्या 3 जाणांनी एका बायलेच्या गळ्यांतली सोन साखळी जी आसा ती चोरपाचो प्रयत्न केलो, पूण पुलिसांनी तांकां धरले आनी तांकां बंदखणीक घातलेले आसा। हे 3 जाण जे आसा ते नेटिव्ह जावन आसा सांगलीचे सगळे जाण आनी ह्या 3गांकूय ही जी सोन साखळी जी आसा ती स्नॅच करतना पुलिसांनी धरलेले आसा। ओल्ड गोवा पुलिसांनी ही कारवाय केल्ली आसा आनी सध्या ह्या 3गांकूय बंदखणीक घातलेले आसा। अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही।